नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. सांकवाळ वास्को एएनसीन स्विगी डिलिव्हरी करपी बॉयाक केलो अटक. सुमार 226 ग्राम गांजो केलो जप्त. स्विगी डिलिव्हरीच्या नांवा खाला हो आरोपी तरणाट्यांक करतालो ड्रग्साची पुरवण. राज्यांत एकाच दिसा सांपडल्यो 4 कुडी. पोरण्या गोंयांत दुबावीत अवस्थेत सांपडल्यो 2 कुडी. मांडवी न्हंयत 1 आनी आमोण्या सांपडली 4थी कूड. पुलिशेचो तपास सुरू. घरां आनी जमनीच्या मुद्द्यावयल्यान तापली वनमावळिंगे कुडचिरेची ग्रामसभा. गांवांत कसलोच प्रकल्प नाका. सरकाराचे म्हजे घर येवजणेकूय केलो खर विरोध. मेगा प्रकल्पाक वारक्याच्या लोकांचो विरोध. मेगा प्रकल्पाची कॅरिंग कॅपॅसिटी तपासल्या बगर दिव नाकात परवाने. घेतलो थाराव. खातें वांटपाचो म्हूर्त थारलो. मात कोणाक खंयचें खातें हें अजूनय जालें ना निश्चित. खातीं वांटून दिवपा खातीर गोंय सरकार पळयता केंद्राची वाट. खासा रिपोर्ट. म्हजे घर येवजणे खाला कितली आनी कोणाची घरां जातली कायदेशीर. मुखावेल्यो वेंचणुको दोळ्यांत सामकार दवरून केल्लो हो राजकीय स्टंट तर न्हय. खासा रिपोर्ट. आता पळोवयात खबरो विस्तारांत. सांकवाळ वास्को 33 वर्सां पिरायेचो स्विगी डिलिव्हरी बॉयाक एएनसीन अटक केलो. ताचे कडल्यान सुमार 226 ग्राम म्हळ्यार 22,600 रुपयांचो गांजो जप्त केलो. ऑनलायन पद्दतीन स्विगी डिलिव्हरीच्या नांवा खाला हो आरोपी तरणाट्यांक ड्रग्साची पुरवण करतालो अशी माहिती पुलिसांक सुत्रांकडल्यान मेळिल्ली. उपरांत पुलिसांनी सांपळो रचून स्विगी बॉयाक अटक केलो. न्यायालयान ह्या आरोपीक 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. राज्यांत एकाच दिसा 4 कुडी सांपडपाचो प्रकार घडला. पोरण्या गोंयांत आयतारा सकाळीं 2 दादल्यांच्यो कुडी सांपडल्यो. हातूंतली एका दादल्याची कूड पोरण्या गोंय महामार्गा कुशीक दुबावीत पद्दतीन सांपडली. जाल्यार दुसरी एका रेस्टॉरंटा कुशीक आशिल्ली नाल्यांत सांपडली. तिसरी कूड मांडवी न्हंयत जाल्यार चवथी कूड आमोण्या पुला लागसारच्या न्हंयत सांपडली. राज्यांत आयतारा एका फाटोफाट 4 कुडी सांपडल्यो. पोन्ने गोंय महामार्गा कुशीक ओडिसाच्या मिर्झा सोरेन ह्या 26 वर्साच्या तरणाट्याची कूड सांपडली. मिर्झा सोरेन हो तरणाटो फाटले 2 दीस जाले दुयेंत आशिल्लो खंय. हाकाच लागून ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. तो पोन्ने गोंयांत एका रेस्टॉरंटान काम करतालो. तशेंच पोन्ने गोंयांत एका रेस्टॉरंटा लागसरच्या नाल्यात सांपडलेली दुसरी कूड मूळ महाराष्ट्राचो तानाजी गायकवाड ह्या 62 वर्साच्या दादल्याची जावन आसा. सोरो चडपी येयल्ल्यान गायकवाड हाका मरण आयिल्ल्याचें पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान स्पश्ट जालां. तिसरी कूड मांडवी न्हंयत सांपडली. ही कूड ओडिसाच्या अजीत नायक ह्या 24 वर्साच्या तरणाट्याची आशिल्ल्याचें सामकार आयलां. अजीत हो नुस्तेमारी करपाक गेल्लो तेन्ना सोऱ्याच्या गुळेंत आशिल्ल्यान चुकून उदकांत पडून ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. चवथी कूड आमोण्या पुला लागसरच्या न्हंयत सांपडली. ही कूड 40 ते 50 वर्साच्या तरणाट्याची आशिल्ल्याचें कळटा. ताची वळख अजून पटूं ना. तशेंच ताच्या मरणाचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. फुडलो तपास सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. घरादारांच्या सर्वेक्षणाच्या विशयावयल्यान आयतारा वनमावळिंगे कुडचिरे पंचायतीची खासा ग्रामसभा आपयली. आमची घरां आनी जमनींचेर हावळ येता जाल्यार आमकां गांवांत कसलोच प्रकल्प नाका असो महत्वपूर्ण निर्णय वनमावळिंगे कुडचिरे पंचायतीच्या ग्रामसभेत घेतलो. सरकाराच्या म्हजे घर येवजणे खाला जमनी दिवपाकय लोकांनी विरोध केलो. लोकांचे हे आहा की खंय तरी बाबा जर कसलो प्रोजेक्ट येता कितें जर इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं कितें जावं जर प्रोजेक्ट येता आनी ताका लागून जर गांवांतल्या लोकांक प्रॉब्लेम जाता किंवा गांवांतली घरां आहा तांकां जर प्रॉब्लेम जाता जाल्यार ते खंय तरी तेजेर अपोज जावं शकता. सो जर कितें सुद्दां हाडटल्याक कितें प्रॉब्लेम ना आमकां. जर कितें बरी जेन्ना गजाल येता तेन्ना खरीच बरी आसता ती. पूण जर ताका लागून लोकांक जर त्रास जाता जाल्यार ते जावचे न्हू. अशें गव्हर्मेंटानूय मातशें एक लक्षांत घेवचें की जी गजाल जर कितें हाडपाचें आहा कितें करपाचें आहा जाल्यार तेज्या फाटल्यान लोकांक त्रास जावचो न्हू. घरांचेर लोकांक विश्वासान घेवन लोकांक सगळ्यांक डिस्कस करून गजाल फुडें व्हरची. म्हणजे घरां आनी जमनी वाचोवच्यो. हय आतां सद्या घरां आनी जमनीचोच प्रश्न आहा न्हू. सो घरां आनी जमनी लोकांचे सद्या हें चल्लां.
सो त्यांची सेफर सायड खंयची आहा ती पळोवन तांकां सगळ्यांक एकी कडेन घेवन जर सगळ्यांचो हे आसा जाल्यार ते गजालीक फुडें सरचे. आयज जी ग्रामसभा जाली ती एक आमचे जमनीच्या संदर्भात अशी जाली स्पेशल. सो ज्यो रोड सायड वायडनिंगाची जी घरां आहा ती खंय तरी हायकोर्टान ऑर्डर दिली की ती आमची तेंची सर्वे करपाची आनी तेंचो डेटा सगळो दिवपाचो. सो ताका लागून आयज आमी एक ग्रामसभा घेतली की ते हेचेर आमी फुडें कितें तरी करचें म्हणून. सो तशें आतां पळोवंक गेल्यार आमचो कायदो काडलो 2014 पयलीं. सो त्या कायद्यानुसार आमची कितली घरां सेफ जाता थंय किंवा बाकीची जी आनीक खंय तरी आमचे प्रॉपर्टीनी आलवारा प्रॉपर्टीनी आसा ती घरां कशी सेफ करपाक मेळटली. मागीर 2014 उपरांत जी घरां आसा तेचेर आमी कितें करचें. सो हेच्या बद्दल ही मिटींग आसलेली आनी तशी ती आमी केसूय आमचे फॉरवर्ड केल्या हायकोर्टाक एक सेफर सायड आमकां. सो तेच्या बद्दल आमी थोडे गांवाच्या लोकां कडल्यान ठराव घेतला. सो जेन्ना फाटले फावट आमच्या हांगासर सर्वे करपाक येयले ते खंय तरी डायरेक्ट येयले की हायकोर्टाची ऑर्डर तांकां येयली आनी ते डायरेक्ट येयले. सो ताका लागून आमी तेंचेर ठराव घेतला की खंय तरी जेन्ना ते सर्वे करपाक येता डायरेक्ट तेन्ना आमकां खंय तरी इन्फॉर्म करपाचें तेंच्यांनी आनी सर्वे करपाक येवचें. सो आमकां सडनली कळटा तेन्ना सो ते कंट्रोल जायना हे जाता. सो ताका लागून एक रिक्वेस्ट करता की सर्वे करतना आमकां खंय तरी पयलीं एक 8 दीस पयलीं तरी सांगचें की येवपाचें आसा म्हणून. वारक्या गावात मेगा प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. वारक्या मेगा प्रकल्प कसोच नाका म्हणून थळाव्यांची मागणी आशिल्ली. ते प्रमाण कॅरिंग कॅपॅसिटी तपासल्या बगर मेगा प्रकल्पाक कसोच परवानो दिवचे नात असो थाराव ग्रामसभेत पास जालो. 4 युनिटां वयर आशिल्ल्या प्रकल्पाक परवाने दिवचे नात जाल्यार ताचे सकयल आशिल्ल्या प्रकल्पांक दितले. हो थाराव संमत जाल्ल्यान थळाव्यांनी खोस उक्तायल्या. आज आम्ही रेजोल्यूशन घेयला आमगे ग्रामसभा 24th ऑफ ऑगस्ट सगळ्या लोकांनी स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रामसभा आनी आमी ती रेजोल्यूशन घेयला अंटील एंड अनलेस आमी विलेज कॅरिंग कॅपेसिटी केले बगर आमी कसली लायसन्स इश्यू करपा नाय मोर देन 4 युनिट्स. ते सगळ्यांक होल्डाचे दवरतले एंड एक्सटेंशन ऑफ कमर्शियल जे आहा कमर्शियलाकू तेंय आमी एक्सटेंड करपा ना मागीर आमी रेजोल्यूशन घेयला आनी आमी सदां लोकां बरें आहा लोकां जाय तशें आमी केलां आनीच आतां रेजोल्यूशन घेयन आमी लोकूय हॅपी जाला आमी हॅपी जाला. So we were supposed to take multiple resolutions today, but unfortunately there were a lot of issues. So I don't know why the panchayat wound up the meeting without conducting all the resolutions. There was unnecessary spinning of the same topic. So we passed only one resolution so far, that is of no construction projects of 4 units and above will be allowed in our Varka village till they done the carrying capacity study. म्हणजे आमगे Varka गावा भितर ते सगळे मल्टी ड्वेलिंग युनिट्स 4 and above तांकां परमिशन दिवपा ना until आमगे carrying capacity study जातली. दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकार हांकां सोमारा खाती मेळटली म्हणून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगिल्लें. पूण तांकां खंयची खाती मेळटली तें मात जाहीर केल्लें ना. उमास आशिल्ल्यान खाती वांटपाक वेळ घेतिल्ल्याचें दामून सांगलें खरें, पूण खंयचें खातें कोणाक मेळटलें तें मात स्पश्ट केलें ना. ताका लागून गोंयचें सरकार खाती वांटून दिवपा खातीर केंद्रीय फुडाऱ्यांच्या निर्णयाची वाट पळयतात काय कितें असोय प्रस्न निर्माण जाता. खातें वांटपाचो मुहूर्त थारलो, मात कोणाक खंयचें खातें मेळटलें हें मात मुख्यमंत्र्यान अजुनूय स्पश्ट केल्लें ना. खाती वांटून दिवपा खातीर गोंय सरकार केंद्रीय नेत्यांच्या निर्णयाची वाट पळयता काय कितें असो प्रस्न उप्रासता. ह्या खातें वांटपाच्या गोफुसावा विशीं गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक कितें म्हणटात तें आयकात. आमी पळयलां 2 दीस जाल्यार मंत्रिमंडळाचो सोपुतवीत जालो. 2 मंत्री आमकां नवे मेळ्ळ्यात पूण तांकां खाती दिवना. 2 मंत्री सोपुतविधी जावनय 2 दिसां नंतर सुद्दां खात्या शिवायचे मंत्री ते आसात आनी ते फक्त मंत्री म्हणून सगळे कडेन वतात. आनी आतां दामू नायक भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष ताणें म्हणलां की 2 दीस उमास आशिल्ल्यान तांकां खाती सोमारा मेळटलीं. ताणें सोमारा मेळटलीं म्हणलां पूण हें खंयची खाती मेळटली हाजे संदर्भांत सांगूं ना. ती सगळ्यांक सांगपा जाताली न्ही. खाती आमी सोमारा दितले पूण ही खाती तांकां मेळटली हें सांगपाक कांय हरकत नाशिल्ली. म्हज्या कोतान गोंयचे लिडर गोंयचे सरकार खाती तांकां खंयची दिवप हाजे खातीर पक्षश्रेश्ठीन जे कितें तांचे कडेन आदेश येतलो ताजी वाट पळयता. आनी हो आदेश कितें येतलो हें आमकांय खबर ना. आतां विरोधी पक्षांनी ऑलरेडी आरोप केला मुख्यमंत्र्या कडेन 42 खातीं आसात. त्या भायर बाकीच्या मोवीन गुदिनाच्या पंचायतीचेर हावळ येतली म्हणटात आनी एका मंत्र्याचे आनी खंयच्याचेर नगर विकास खातें ताचेर हावळ येतली म्हणटात. सो मोठी मोठी खातीं घेवन जे बसल्यात तांची खातीं काडटले अशें म्हणटात.
पूण मागीर आनीकय एक प्रश्न आसा की आनीकय एक व्हडली पुनर्रचना चवथी नंतर जातली म्हणटात. सो त्या चवथी नंतर खंय एकूण खात्यांची पुनर्रचणूक जातली. एक गजाल कशें तुमी पुनर्रचना करपा ती करात. अशे तरेचे हाका खातें मेळटलें ताका खातें मेळटलें आमकां खबर ना. पूण एक गजाल भाजपचे फुडारीच आमकां परत सांगतात की अकार्यक्षम मंत्र्यांची कडली खातीं काडटले. आतां अकार्यक्षम मंत्र्यांक काडपाक जाय खरें म्हळ्यार. तांची खातीं काडून उपकारना, कारण खातीं कार्यक्षम मंत्री तुमी कशें ठरयतले. ताणें अशें आमकां सांगलें की ना आतां जिल्हा पंचायत वेंचणूक जावपाचें आहा, ताजे उपरांत नगरपालिका वेंचणूक. थंय पळय जे मंत्री बरें काम करतले तांची खातीं उरतलीं. सो हें सगळें घुसपागोंदळाचें. म्हाका दिसता एक राजकीय एक निर्णय लोकांचे नदरेन जावपाची गरज आहा. लोकांचे प्रश्न, शहरांचे प्रश्न सुटनात. शहरांनी खूब गोंधळ निर्माण जाला. मायनींग सुटना, प्रॉब्लेम निर्माण आसात. PWD गोंधळाची खातें, अशी कितलीशीं खातीं आहात. पंचायत खातें न्ही तें चल्लां, अशी कितलीशीं खातीं आहात जंय कार्यक्षम मंत्र्यांची गरज आसा. कोण दिगंबर कामत मरे ताका आनीक वजनदार मंत्री अशें न्ही. गोंयान भितर पक्ष संघटना, पक्षाचे पळय जे कोण अशे निपूण कौशल्यपूर्ण जे पळय सदस्य आहात ते आनी सरकारांतले मुख्यमंत्री हांणी एकठांय बसून अशा खात्यांचो नियाळ घेवपाची गरज आहा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हजे घर येवजणे खाला घरां कायदेशीर करपाचे अर्ज 15 सप्टेंबरच्यान उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदार कार्यालयांत उपलब्ध जातले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां खरें. पूण आलवारा, मोकासो, कोमनिदाद सरकारी जाग्यार आशिल्लीं कितलीं घरां आसात जी कायदेशीर जातलीं तांचें सर्वेक्षण मात सरकारान केल्लें ना. ताका लागून मुखावयल्या जिल्लो पंचायत आनी विधानसभा वेंचणुके खातीर सरकाराचो हो राजकीय स्टंट तर न्हय न्ही, असोय प्रस्न उपरासले बगर रावना. पळयात खासा रिपोर्ट. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं आलवारा, मोकासो, कोमनिदाद सरकारी जाग्यार बांदिल्लीं सगळीं घरां कायदेशीर जातलीं म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. मुरगांव, वास्को आनी मडगांव मोती दोंगराचेर सगळ्यांत चड बेकायदेशीर घरां आसात. गोंयांत फुडाराक जिल्लो पंचायत आनी मुखार 2027त गोंय विधानसभेची वेंचणूकय आसा. तेन्ना ह्यो वेंचणुको दोळ्या सामकार दवरून केल्लो हो राजकीय स्टंट तर न्हय, असोय प्रस्न उपरासले बगर रावना. हे विशीं गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक कितें सांगतात ते आयकात. घरां लिगलायज कायदेशीर करपाची पळय जी घोशणा आसा आनी विधानसभेनूय ते संदर्भान कायदे पास केल्यात, ते कितले तरेन अंमलबजावणी ताची करप शक्य, कितले तरेन कार्यवाही ताची जावंक शकता हाच्या संदर्भान म्हज्या मनान दुबाव आसात. इतल्या खातीर कायदे आसात. वेगवेगळ्या जमिनीचेर जी आक्रमणां जातात ते संदर्भात कायदे आसात. दुसरें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट आसा. म्हणजे खंय घरां बांदूंक शकतात, खंय घरां बांदूंक शकनात, घरां कशे तरेन बांदूंक शकतात, घराची उंचाय, घराची एकूण बांदणी हाच्या संदर्भात टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग आसात न्ही. आतां सरकारान जेन्ना जेन्ना कायदेशीर अशी तरेची बेकायदेशीर घरां पळय तयार जालीं ताचेर एक्शन घेवना, ही सरकारची घाळपण न्ही. म्हणून ती घरां लिगलायज जातली. ह्या संदर्भात हें सरकारचें पळय जें कितें धोरण किंवा भुमिका ही पटपाकूच शकना. दुसरी अशी कितलीं घरां गोंयांत आसात. गोंयकार म्हणटात 95% गोंयकारांक ताचो लाव जातलो. पूण 95% खंय घरां आसात. ह्या 95% घरांनी कितले लोक रावतात, कोण लोक रावतात हाचें कसलेंच सर्वेक्षण सरकारान केल्लें ना. म्हाका म्हत्वाचें दिसता वास्को म्हणजे मुरगांव तालुको, तातूंत भितर आयले दाबोळी मेरेनचे सबंद भाग, थंयची जर सर्रास लोकांनी बेकायदेशीर घरां केल्या. आमी खुबशे कडेन पळयतात, बायणा एरियेन पळयतात बेकायदेशीर. थंय तर एक ते वर झोपडपट्टी आशिल्ली, ती झोपडपट्टी काडली नाल्यार ती घरां सामकी दर्यावेळेर आहात तीय कायदेशीर जावपाची. CRZ एरियेन आतां सरकार म्हणटा ती घरां आमी लिगलायज करतले. CRZ कायदो आसा, तो कायदो खर सेंट्रल गव्हर्मेंट ह्या संदर्भात सतत बडी मारता, हायकोर्ट बडी मारता. हें म्हाका खरेंच एक घुसपागोंदळ दिसता. हो एक ताका लागून हांव म्हणटा हें सबंद राजकीय घोशणा ती अंमलबजावणी जावपाक डिफिकल्ट. लोकांक जर खरें जेन्युइन जर खरें घरां जाय न्ही जाल्यार सरकारान जागे ठरोवचे, थंय घरां बांदून दिवची. अशे तरेचे हाजे पयलीं 20 कलमी कार्यक्रम जाल्ले आसात. सो उगाच बेगिटीच सरकारचे घरां जमनीचेर, कोमदादीचेर, सार्वजनीक जाग्याचेर सरसकट लोकांनी घरां बांदली आनी ती सकट लिगलायज करून उडोवप. 2019 मेरेन जर सगळीं घरां जर लिगलायज जाली कशें आतां हाजे फुडें मागीर ताका लागून आनीक झोपडपट्टी तयार जातल्यो, आनीक सार्वजनीक जागे दिसले, लोक घरां बांदीत सुट्टले, बेकायदेशीर गजालीक बूत येतलो. म्हाका दिसता हो एक घातक पायंडो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हाऊसिंग बोर्ड कुट्टी सर्व्हिस रस्त्याच्या कुशीक आशिल्ल्या व्हाळांत अनवळख्यांनी व्हडा प्रमाणात कोयर हाडून उडयला. गाडयेंतल्यान कोयर हाडिल्ल्याचो दुबाव आसा. व्हाळांत तशेंच रस्त्या कुशीक कोयर हाडून उडयल्यान वाठारांत घाण वास मारता. रस्त्या वयल्यान वतना लोकांक नाकार हात धरून वचचें पडटा.
गोट कुट्टी आमचे जे सर्वीस रोड आसा त्या सर्वीस रोडाच्या सायडीन जो नालो आसा त्या नाल्यान मोठ्या प्रमाणात कचरो आयतारा राती हाडून उडयल्याचो दिसून येता. कोणी तरी हे गाडयेन भरून हो कचरो हाडून उडयल्याचो दिसून येता, कारण मोठ्या प्रमाणात नाल्यान कचरो साठलेलो आसा. तशेंच ते उदक कांय प्रमाणात ब्लॉकूय जाल्लें आसा. सो सद्याक चवथीचे दीस आसा आनी लोक ह्या रस्त्यान यो वच करीत आसा. सो बेगीच्या बेगीन हो रस्त्यार पडलेलो कचरो तरी काडचो अशी स्थानीक लोकांची मागणी आसा. कुट्टीच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर निश्चरी. फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून पर्वरी राष्ट्रीय महामार्ग 66 ओ कोकेरो जंक्शन ते मॉल दे गोवा मेरेनचो रस्तो येरादारी खातीर बंद आसतलो. हे विशींची सुचोवणी भौशीक बांदकाम खात्यान जारी केल्या. 24 ऑगस्ट 2025 ते जानेवारी 2026 मेरेन हो रस्तो बंद आसतलो अशें कळटा. पळयात पुराय बातमी. पर्वरे जावपी फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून राष्ट्रीय महामार्ग 66 ओ कोकेरो जंक्शन ते मॉल दी गोवा मेरेनचो रस्तो येरादारी खातीर बंद आसतलो. 24 ऑगस्ट 2025 ते 31 जानेवारी 2026 अशे 5 म्हयने हो रस्तो सगळ्या तरेच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो. भौशीक बांदकाम खात्यान हे विशीं सुचोवणी जारी केला. हो रस्तो बंद आसतलो देखून सगळ्या तरेची येरादारी बी बोरकर मार्गान वळयतले अशें सुचोवणे वरवीं कळटा. सध्या पर्वरे वाठारांत व्हडा प्रमाणात येरादारीची कोळणी जाता. म्हापशां तशेंच पणजे येरादारी करपी लोक पर्वरेच्यान वतना वरांची वरां कोळणीत अडकून उरता. मजगतीं आतां 5 म्हयने रस्तो बंद उरलो जाल्यार येरादारीची कितें परिस्थिती जातली असो प्रस्न उप्रासला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुळगांवां जावपी मैदानाच्या बांदकामांत घोटाळो जावंक ना हो सरपंचाचो दावो म्हळ्यार लोकांची चक्क फसवणूक आसा अशी टिका मैदानाक लागून झगडपी थळाव्या तरणाट्यां सयत प्रतिनिधींनी केल्या. ह्या प्रकाराक लागून सरपंचान चूक मागची, नाजाल्यार आमी वोगी रावचे नात. सत्य कितें आसा ते जनते सामकार हाडटले अशी शिटकावणी तिडकल्ल्या तरणाट्यांनी दिल्या. तिडकल्ल्या तरणाट्यांनी नियोजीत मैदानाचेर जमून सरपंचाच्या वक्तव्याचो जाहीर निशेध केलो. मुळगांवच्या खेळा मैदानाच्या वयल्यान जाल्लो आरोप दिकाबूल करपी आसा. खेळा मैदानाच्या बांदकामात अजिबात अर्थीक घोटाळो जावं ना अशें स्पश्टीकरण मुळगांव पंचायतीची सरपंच मानसी कवठणकारान दिल्लें खरें. मजगती हो सरपंचाचो दावो म्हळ्यार लोकांची चक्क फसवणूक आसा अशी टिका मैदानाक लागून झगडपी थळाव्या तरणाट्यां सयत प्रतिनिधींनी केल्या. ह्या प्रकाराक लागून सरपंचान चूक मागची, नाजाल्यार आमी वोगी रावचे नात अशी शिटकावणी थळाव्या मुळगांवकारांनी दिल्या. सरपंचान आनी एक गोष्ट हे केली की आमी ग्रावंडा बद्दल कसलोच फ्रॉड करूंक ना म्हणटा ती. स्टेटमेंटान तिच्या म्हटलं आमी ग्रावंडा बद्दल कसलोच फ्रॉड करूंक ना. आमी आमच्या कसल्याय स्टेटमेंटान म्हणूंक ना तुमी फ्रॉड केला. आमी फक्त क्लॅरिटी मागताले ग्रामसभेक आनी स्पेशल मिटिंगेक सुद्दां. ते हेंच्यांनी कांयच करूंक ना हेजेर. आनी पंचायतीक हांव चॅलेंज करता, ओपन चॅलेंज करता, जर तुमी ह्या ग्रावंडा संबंदात न्हू बाकीचे जर पंचायत तुमी रिलेटिव्ह कामान जर तुमी कसलो फ्रॉड करूं ना, चॅलेंज एक्सेप्ट करा, आमकां सांगा, आमी सांगता तुमी कसलो कसलो फ्रॉड केला तो. ही चॅलेंज तुमी घेता, प्रेस कॉन्फरन्स घेया आनी सांगा आमी चॅलेंज एक्सेप्ट करता म्हणून. एक अशें आसा की 40 वर्सां जालीं आमी हे आमचे भुरगे झगडटा. आमच्या भुरगेपणान आमी झगडटाले की 40 वर्सां की ग्रावंड जावंक जाय आनी भुरगे हांगासर खेळपी बऱ्या पैकी खेळपी आसा तरी आमकां ग्रावंड मेळूंक ना. आमी मुळगांव कुमदिगांनीन आमच्या कंपोनंटांक जागा ना घरा बांदपाक, तरी आसतना ती आमी तांकां कडेक काडून आमी हो 10-12 हजार स्क्वेअर मिटर जागा ग्रावंडा खातीर, कित्याक सगळे मुळगांव गांवचे भुरगे खेळचे एक आमची उमेद कशी आसली आनी ते नांव कितें तरी करचें हें आसलें. पण आयज पर्यंत कितें ग्रावंडांक आमी हांगासर आतां पळयलें 60 लाख मोडले म्हणटा, पण 60 लाखान हांगासर तशें कांय दिसना. 60 लाख मोडल्या सारकें, कित्याक त्या खातीर हांव कितें म्हणटा गव्हर्मेंटा कडेन बेगींतले बेगीन हो ग्रावंड जावचो. हो जो ग्रावंड आसा ह्या ग्रावंडाक आमी सगळ्या ग्रामस्थांनी बरोचसो सपोर्ट केल्लो. कुंबले दादीन फ्री ऑफ कॉस्ट ही जमीन दिल्ली की ग्रावंड जावपाक जाय. आनी जेन्ना पंचायतीन जो प्रपोजल घेतलो विदीन 50 लॅक्सान हो ग्रावंड करून घेवपाचो आनी आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरान बरोचसो हांगा सपोर्ट करून तो स्टार्ट केल्ले. सो आयची परिस्थिती अशी आसा की तो ग्रावंड कंप्लीटूच जालो ना. हांव ते सरपंचाचे ते प्रेस घेवन ते सांगले पळय ते एकदम खोटे उलयल्या ती. कारण
ह्याच ग्रावंडाची लास्ट जी हांगासर सॉफ्ट माती घालपाक जाय आसली ती माती 6 लाखाचो कितें मनरेगाच्या अंडर सुद्दां फायल रेडी जाल्ली. आमी इतलेंच सांगलेलें की हेका सॉफ्ट माती घाला आनी आमकां खेळपाक जावं भुरग्यांक तो रेडी करून दिया. ती फायल तेंच्यांनी तशीच दवरली. ते 6 लाखाचें काम फुडें व्हेलें ना आनी त्या खातीर हो ग्रावंड हांगा तसोच उरला. सो आमी आजूय सांगता की तुमी बेगींतल्या बेगीन हो ग्रावंड आमकां कंप्लीट करून दिया. ॲज पर वर्क ऑर्डर सपोज तेंच्यांनी वर्क ऑर्डरीचेर एक 15 टायपाची कामां दिली जाल्यार 3-4 टायपाची कामां हांगासर जावंक ना. ते नोट केलें तें ग्रामस्थांनी. त्याच्यात तेंच्यांनी विचारलें की ही कामां कित्याक जावना, तर त्याच्या जाग्यार तेंच्यांनी दुसरी कामां केली म्हणून आमचे बॉडी मेंबर आहात तेंच्यांनी सांगलें. त्याच्यावर असो क्वेश्चन येयलो की हेचे एप्रुवल घेतला तर सरपंचान डायरेक्ट स्टेटमेंट थंय ग्रामसभेकूच केल्लो आहा की हेचे एप्रुवल आमी घेवंक ना. तेन्ना वर्क कंप्लिशन रिपोर्ट जेन्ना दिलो तेंच्यांनी त्या वर्क कंप्लिशनच्या रिपोर्टा बाबतींत म्हाका कितेंच खबर ना. जावं वर्क ऑर्डरीच्या बाबतींत खबर ना, वर्क कंप्लिशनच्या रिपोर्टा बाबतींत खबर ना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. शेल्डे पंचायतीच्या ग्रामसभेत पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या उक्त्या सुवातींविशीं मुद्द्याचेर चर्चा जाली. ह्या उक्त्या सुवातींची पळोवणी करून ह्यो सुवातो पंचायतीच्या ताब्यांत आशिल्ल्याचे बोर्ड लावचे म्हूण ग्रामसभेत थाराव पास केल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगले. तिळामळ मैदानाचे प्रलंबीत आशिल्लें काम, बेकायदेशीर घरां तशेंच हेर मुद्दे ग्रामसभेत चर्चेक आयले. शेल्डे पंचायतीच्या ज्युरिडिक्शनाक भितर जितले लोकांनी प्लॉटिंग करून जे प्लॉट्स विकले आणि कायद्या प्रमाणे जे 15% जी जमीन आसा ती ओपन स्पेसीस म्हणून उरपाक जाय आशिल्ले. ते ओपन स्पेस त्या मालकांनी ऑर त्या बिल्डरांनी ऑर त्या प्लॉट करतल्यांनी ते विकून तातूंतल्यान आनीक फायदो करून लोकांक त्रासान घातलेले आसा. ताजेर आमी रेजोल्युशन घेतला की सगळे ओपन स्पेसीस जे आसात ते पंचायतीन मार्क करून घेवचे आणि थंय बोर्ड लावन दवरचो की ओपन स्पेस पंचायती शेल्डे पंचायतीच्या ताब्यान आसात. दुसरो प्रश्न आशिल्लो जे बेवारशी कुत्रे जे आसात आनीक मनजात आसा, कॅटल आसा, गोरवां आसात ती लोकांक खूब धोकेदायक आसा. आनीक सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे जे तांणी सांगलां ते पंचायतीन एज अ ग्राउंड लेवल इन्स्टिट्यूशन जाल्ल्या कारणान तांणी ताचेर उपाय करचो. दुसरो जो आशिल्लो जी हायकोर्टान जी ऑर्डर दिल्ली जी इल्लिगल घरां जी आसात रोड वायडनिंगा भितर आसात मागीर गव्हर्मेंट जाग्यांचेर आसात, कम्युनल जाग्यांचेर आसात, शेतांनी बांदलेलीं आसात हाचेर पंचायतीन आपलो वाफो तयार करून हायकोर्टा मुखार दवरचें हें रेजोल्युशन आज पास जालां. गेल्ल्या 8 तारखेक गोंयच्या सरकारान 33 जाणांनी हात उबारून 9 जावन 30 मिनटांनी एक ठराव पास केलो भुमिपुत्रा. एनक्रोचमेंट लँड जे गव्हर्मेंट एनक्रोचमेंट लँड आसा तातूंत जी घरां आसात तांकां घर दिवपाचो एक ठराव पास जालो, एक्ट पास जालो. तातूंत एक प्रमोद सावंतान आमकां एक सांगिल्लें आसा की 2014 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींचे घराचे कितें तरी प्रूफ आसची पडटलें. तशेंच त्या 28 फेब्रुवारी 2014 साकून 15 वर्सां पयलींचे म्हणल्यार 31 जानेवारी 1999 पयलींचे ताजें रेजिडेन्शियल प्रूफ आसची पडटलें. आज हांवें एक ठराव घेतला की एवरी मामलेदार आणि एवरी डेप्युटी कलेक्टरान ज्यो रेजिडेन्स सर्टिफिकेटी ते मागतले फाल्यांच्यान जो प्रोसेस स्टार्ट जातलो सोमाराच्यान तातूंत ते मागतले त्या एवरी डॉक्युमेंटांचे व्हेरिफिकेशन, री-इन्स्पेक्शन, री-व्हेरिफिकेशन करपाची गरज आसा. मामलेदारान हाजेर गंभीर दखल घेवची. तशेंच जे लायटी बील जे लायतले त्या लायटी बिलाचें री-व्हेरिफिकेशन करचें डिव्हिजना मार्फत. कित्याक असो बी संभव आसा की त्या लायटी बिला भितर जी इन्स्टॉलेशन डेट आसा ती 2013, 12, 11 करून हाडपाचो षडयंत्र जावपाक शकता. आणि एक मेन इश्यू गेलो म्हणटा तो ग्रावंडाचो ते जालें आणि त्या प्रमाणे आमी डिस्कशन केलां सद्या. म्हणजे तेंचे कितें ओपन स्पेसी आहा ते आमी हँड ओवर करचे आनी खरी खबर ते हँड ओवर करपाकूच जाय. पण आमकां पयलीं आयडेंटिफाय करपाक जाय ते आमचे डॉक्युमेंट आतां आमच्या पंचायतीन कितें आसा ते पयलीं पळोवपाक जाय आनी त्या प्रमाणे आमी आयडेंटिफाय करून आमी ते हँड ओवर करून घेता. इन्स्पेक्शन करपाक लागून आमी आतां उलयल्ली इवन सॅटर्डे आमी म्हणटा एक कमिटी काडया अशें म्हाज्या मनान आसलें. पण आतां आमी कितें करपाचें एक जर आमी आयडेंटिफाय वीथ पंच मेंबर अलॉंग वीथ पंच मेंबर करता जाल्यार एक बरें आसा. हांव म्हाका दिसता सद्या आमी ते अलॉंग वीथ पंच मेंबर प्रत्येकानी वार्डान जर आपआपले जर आयडेंटिफाय केले ओपन स्पेस जाल्यार इजिली जाता ते म्हणजे एक कमिटी सुद्दां फॉर्म करपाची गरज ना.
आणि सेकंड थिंग आमगे ग्राउंडाचो म्हणटा तो ग्राउंडाचो स्टेटस सध्या ते आतां ग्राउंड एक्चुली आमकां हें केला हँड ओवर म्हणल्यार एक्चुली RDN केला तो सो हँड ओवर करपाची गरज ना तेंच्यांनी कंपिटिशन दिला बट थोडे इश्यूज आसा ग्रामस्थांचे सो हांवें ताका लागून ते मिटिंगेन जेन्ना क्वेश्चन रेज केलो तेन्ना हांवें ताका सांगलें की हो क्वेश्चनाचेर हांव पळयता आनी मेन म्हणजे इन्स्पेक्शन करता अलॉंग वीथ पंच मेंबर आनी द विलेजर्स हू इज अ कंप्लेनर तेंच्या बरोबर हांव इन्स्पेक्ट करता आनी मरडधार बांदोड्या बेकायदेशीर सुरू आशिल्ल्या चिऱ्या खणीचेर फोंड्या पुलिसांनी धाड घाली. हे धाडीत फोंड्या पुलिसांनी एक पावर टिलरा सयत आनीक एक मशीन जप्त केलें. फोंड्या पुलिसांनी अनवळखी आड पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. मरड दारबांदोडा हांगसरल्या दोंगराळ भागात जी नवीनच सुरू जाल्ली चिरेखण हेचेर शेनवारा राती फोंडा पुलीस स्टेशनाचे PI विजयनाथ कवळेकर यांच्या अंडर PSI कृष्णा गावस यांनी हांगा रेड मारलेली आसा आनी हांगा फोंडा पुलिसांनी एक टिलर मशीन तशेंच चिरे आडवी कट करपाची एक मशीन जप्त केल्लें आसा. राती लेट पर्यंत फोंडा पुलिसांनी अननोन पर्सनाचेर एक केस रजिस्टर केल्ली आसा. सद्याक पळयल्या स्थिती पळयली जाल्यार ही चिरेखण गेल्या 8-10 दीस पयलीं सुरू जाल्ली आशिल्ले दिसून येता. तशेंच रस्तोय बी नवीन केल्लेलो दिसून येता. सद्याक धारबांदोडा तालुक्यांत एक म्हयने पयलीं ह्याच भागांत बेकायदेशीरपणे खैरीची तस्करी करतना फॉरेस्टान कांय जाणां अरेस्ट केल्ले तशेंच खैरीचें लाकूडूय जप्त केल्लें. सो धारबांदोडा तालुक्यांत गेले एक म्हयन्या पासून 2-3 रेड मारलेली आसा आनी त्यो खरेंच अश्योच सरकारान लक्ष दवरचें अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसा. धारबांदोडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नीश च्यारी. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकां पर्यंत पावय